करंजलम बिचाचेर आणि आताच हांगासर मंत्री बाबूस मोन्सरात आणि हांगातले स्थानिक लोक आणि पोल्युशन बोर्डाचे आणि सिवरेजीचे ऑफिसर आशिल्ले आणि तेंची लोकांची हांगासर कंप्लेंट आशिल्ली की हांगासर काही बिल्डिंग आहा ते सिवरेज सोडटा आणि ताका लागून हांगासर तांकां प्रॉब्लेम जाता आणि ही सिवरेज आहा ती पळोवपाक शकता ही डायरेक्ट हांगाच्यान येयल्या करंजलम बिचार डायरेक्ट बिचार पावल्या फाटल्यान एक बीच आसा पळोवपाक शकता तुमी दाखयता हो बीच आसा सो अशा तरेन हांगा लोक सिवरेज सोडटा बिल्डिंगेची आणि ताका लागून लोकांक प्रॉब्लेम जाता म्हणून लोकांनी कंप्लेंट केल्ली. सो बाबूस मोन्सरात हांच्यानी आयज इन्स्पेक्शन हांगा केल्लेलें आसा. So what was the Some, issue? Sewage, some buildings were basically leaving raw sewage in the gutter. So basically the locals were complaining because the water, the sewage water basically is going to the sea. So that is the reason I had called the department basically to check on. And I have told basically the commissioner also and the pollution control board whatever action needs to be taken as far as the buildings which are leaving raw sewage just to see to. So this will affect this fish. Arey, fish has got nothing to do. You all are complicating matters unnecessarily. Because of your this thing, the wide this thing, what your publicity you all have given on some basic some report, which the fisheries department has also not accepted. मजगती नुस्त्याविशयी एनआयओन दिल्लो रिपोर्ट नुस्तेकारांक काबार करचे हेतान दर्यांत इव्हेंट हाडपाक सोदतात थळावे नुस्तेकार उलयले. डायरेक्टली दिला ताणें ताका कांयच ताणें फिशरीक खबर ना आनी फिशरीच्या मिनिस्टरूय खबर ना ताणें डायरेक्टली रिपोर्ट हेचे मिडियाक दिला आनी पेपराचेर घाला आनी हें हेंचें नुस्तें खावचें न्हू म्हणून कारण जालें नुस्तें खावचें न्हू म्हणजे कितें जालें आमचो धंदो काबार करपाक हो धंदो काबार करून तांकां जायते ताका इव्हेंट करपाचे आहा न्हू ते इव्हेंट करूंक जाय तांकां ते ऑर्डर स्पोर्ट करूंक जाय ताका लागून आमचें हें न्हू काबार करून सोदता धंदो. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत.